गोयची कोलवाळ जेल देशातले सगळ्यात व्हड ड्रग रॅकेट घर. तेलंगणा पोलिसांनी शॉकात विधान केला. मजगती सायराबाद पोलीस आणि तेलंगणा ड्रग्स विरोधी पथकान गाचीबोली हांगासर स्टार हॉटेलांत चलपी रेव पार्टीचेर धाड घालून ड्रग्स रॅकेट उक्ते केले. हो ड्रग्स सप्लाय गोयच्या कोलवाळ सेंट्रल जेलींतल्यान जाला अशी शक्यताय तेलंगणा पोलिसांनी उक्तायल्या. बुधवारा सकाळी पेडण्या कासरवर्णे वाठारांत दोन दुचाकींमदीं भिरांकूळ अपघात जालो. दोनूय दुचाकींचो समोरासमोर टक्कर जावन हो अपघात घडलो. ह्या अपघातांत एक्टिवा चलोवपी कळणे दोडामार्गाची चली आगताक सोंपली जाल्यार दुसरी दुचाकी चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोय काँग्रेसीची आयज सांजे काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांच्या फुडारपणा खाला सगळ्या विरोधी पक्षांबरोबर खासा बसका जातली. लोकसभेची रणनीती थारावपा खातीर आप, गोवा फॉरवर्ड, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना ह्या सगळ्या विरोधी पक्षां वांगडा आयज सांजे वेळार गोय काँग्रेसीची ही महत्वाची बसका जातली. काँग्रेसीचे हे बसके खातीर आरजी पक्षाकूय आपोवणें दिल्ल्याचें कळटा. बुधवारा फांतोडेर मडगांवच्या लॉयला हायस्कुलाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या सेलिब्रेशन गिफ्ट कम स्टेशनरी दुकानाक उजो लागिल्ल्याची घडणूक घडली. दुकानांतल्यान धुंवर येता तो पळोवन थळाव्यांनी रोखडेच दुकानदाराक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान येवन उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो, मात घडणूक थळार पावता म्हणसर सगळें सामान लासून गोबोर जाल्ल्याचें दुकानदारान सांगलें. वास्को टिळक मैदानातल्या गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या व्यायाम शाळेचे सिलींग अचकीत कोसळ्ळें. व्यायाम शाळेत कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी जावं ना. व्यायाम शाळेची दुरुस्ती करतले म्हणून गोंय खेळा प्राधिकरणान आश्वासन दिल्लें, मात अजून मेरेन थंय कांयच हालचाल जावं ना. वास्को वाठारांतल्या ही एकमेव व्यायाम शाळा आशिल्ल्यान ताची बेगोबेग दुरुस्ती करता अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
हुंवारा सावन सुरक्षितताय म्हणून दिवचल न्हंयेचे धडेचेर पिराची कोंड वाठारांत राखणे म्हणत बांदतात। उटंगाराच्या पावसाळ्या वेळार न्हंय भरतकीच पिराची कोंड वाठारांत उदक भायर फुटून कुशीकच्या घरादारांनी घुसता। त्या वेळार लोकांचेर आकांत येता। मात राखणेवंटीक लागून ही समस्या आता सुटावी जावपाक मजत जातली। उदका स्त्रोत खात्या वतीन बांदपी हे राखणेवंटीच्या कामाचेर 75 लाख रुपया खर्च येतलो, अशी माहिती दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन दिल्या। बुधवारा ह्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयलो। रेंट अ कार ही सेवा फकत गोंयांतूच न्हय तर पुराय संवसारभर चलता। तेन्ना राज्यांत वाडपी अपघातांचो प्रश्न सुटावो करपाक रेंट अ कार ही सेवा बंद करप हो उपाय आसपाक शकना। स्पीड गव्हर्नर बसोवन अपघातांचेर नियंत्रण हाडूं येता, अशें विधान येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन केलें। गोयच्या आपमजत गटांक वाऱ्यार उडोवन भायल्या एजन्सीक मध्यान आहाराचे कंत्राट दिवपाचो गोंय सरकाराचो यत्न चालू आसा, असो आरोप काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिन्होन केला। एका वटेन दक्षिण गोंयांत लोकसभा वेंचणुके खातीर भाजप पक्ष बायल उमेदवार दिवपाची आश्वासनां दिता, जाल्यार दुसरे वटेन मध्यान आहाराचे कंत्राट आपमजत गटांक दिवचे बदला ते एका एजन्सीक दिवपाक सोदता। हेच आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण गोंय काय कितें, असो प्रश्न सावियो कुतिन्होन उपरासला। साकोर्डेची रगाडा न्हंय प्रदूषित जाल्या। सध्या पंचायत थळाव्यांक शुद्ध उदक दिवपाक अपयशी थारिल्ल्यान थळाव्यांनी स्वखर्चान उदकाची सोय केली। PWDच्या अभियंत्यान केल्ल्या विधानाचो थळाव्यांनी निषेध केलो। फुडल्या 24 वरां भितर शुद्ध उदकाची पुरवण करूना जाल्यार पंचायतीचेर आनी PWD कार्यालयाचेर घागर मोर्चा व्हरतले म्हणून थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। हंड्रुण दर्यादेगे वयल्या नो डेव्हलपमेंट क्षेत्रातल्या 175 वेवसायीक बांदकामाक थाकाय दिवपाक उच्च न्यायालयान न्हयकार दिला। जांचे कडेन कायदेशीर परवाने आसात तांणीच सील काडपा खातीर खंडपीठात अर्ज करचे, असो निर्देशूय उच्च न्यायालयान दिलो। दर्यादेगे वयली 175 बांदकामां सील करपाच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत ह्या आस्थापनांच्या धन्यांनी अर्ज करून आदेशात सुदारणा करपाची मागणी केली।
लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपान गोंयभर नारी शक्ती वंदन यात्रा कार्यावळी जाल्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पश्चिम बंगालांतल्यान ह्या कार्यावळीचे व्हर्च्युअली उक्तावण केले। ह्या कार्यावळीक पुराय गोंयांतल्यो बायलो हाजीर आशिल्ल्यो, तशेंच रॅलींतूय बायलो वांटेकार जाल्ल्यो। एसटी समाजाची मागणी योग्यच आसा। एसटी समाजाक आरक्षण मेळपाक मातसो कळाव जालो खरो, पूण सरकार तांकां तांच्या हक्का पासून पयस दवरचें ना। हे विशीं आपूण गृहमंत्री अमित शाह कडेन फोनाचेर चर्चा करतलो, अशें आश्वासन खासदार श्रीपाद नायक हांणी आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपी एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांक दिलें। पुराय भारत डिजिटल जावचो हाचे खातीर सरकार डिजिटल भारत मोहीम राबयता। गोंयभर जायते कडेन UPI वा हेर डिजिटल माध्यमांतल्यान पयशे फारीक करपाची सुविधा आसा, पूण कला अकादमीच हे बाबतींत फाटी आसा। कला अकादमीच्या तिकेट कावंटराचेर डिजिटल पेमेंटाची सुविधा उपलब्ध ना। एखाद्रे नाटक वा तियात्र पळोवपाक वचपी प्रेक्षकांक तिकट घेतले जाल्यार रोख पयशेचे फारीक करचे पडटात। दिवचल सांखळे रस्त्या कुशीक कुळण वाठारांत माळरानाक उजो लागपाची घडणूक घडली। भर दनपारच्या कडार लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडटा म्हणसर उजो पालोवपी दळाच्या जवानाक घाम काडचो पडलो। म्हयनोभर आंदोलनाक बशिल्ल्या कदंबा कर्मचाऱ्यांची खासदार श्रीपाद नायकान भेट घेतली। केंद्राच्या भेटीगाठीक लागून तुमकां मेळपाक शक्य जावंक नाशिल्ल्याचे श्रीपाद नायकान कर्मचाऱ्यांक सांगले। मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन तुमचो मागण्यो पुराय करपाचे यत्न करतलो, अशें उतर खासदार श्रीपाद नायकान दिलें।
मडगाव नावेली महामार्गाचेर लायिल्ल्या लायटीच्या खांब्याचे जायरात तक्ते बेगोबेग काडचे। या तक्त्याक लागून अपघाताचे प्रमाण वाडल्यात अशें समाज वावुरपी दिनेश काकोडकाराचे म्हणणे आसा। ही गजाल नगरसेवकाच्या नजरेक हाडपाचो यत्न केलो त्या वेळार ताणें सांगलें थेट आमदाराक वचून कळीत करचें। देखून 8 दिसां भितर जायरात तक्ते काडपाची विनवणी दिनेश काकोडकारान केल्या। रायबंदर वाठारांत स्मार्ट सिटीच्या कामाक आयच्यान सुरवात जाता। ताका लागून पोरणे गोंय ते दिवजा सर्कल मेरेनचो काजवे वट्ट 50 दीस बंद दवरतले। ह्या काळात ह्या रस्त्यावयल्यान जावपी येरादारी राष्ट्रीय महामार्गावयल्यान घुंवडायतले खंय। पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर पणजेचे भोवतेक रस्ते फोडून उडयल्यात। स्थानिक लोकांक आनी दुकानदारांक हाचो सगळ्यांत चड फटको बसला। चडशे लोक खासगीन सरकाराचेर फोग काडटात पूण उक्तेपणान उलोवपाक भियेतात। पूण आदलो नगरसेवक एल्ड्रीन सुवारीस हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर फोग काडलो। गोंय हे बरे पर्यटन थळ म्हणून न्हय जाल्यार कॅसिनो, शिंदळकी, गुळी वखदांचो वेव्हार ह्या सगळ्या खातीर आतां फामाद जावपाक लागला। पर्यटन धोरण नाशिल्ल्यान गोंयची ही गत जाल्या। तशेंच गोंयांत गुन्यांवाचे प्रमाणूय वाडल्यात। ह्या सगळ्या खातीर गोंयचे सरकार जापसालदार आसा असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी हृदयनाथ शिरोडकर आनी महेश मांबरे हांणी केला। दिवचल मतदारसंघात तिळारीच्या कमांड वाठारांतल्या बेकायदो बांदकामाचो अहवाल 8 दिसां भितर सादर करात अशी शिटकावणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी तिळारी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांक दिला। ह्या विशया वयल्यान आमदारान अधिकाऱ्याचेर फोग काडलो। सरकाराच्या पंचायत चलो अभियाना खाला मंत्री रवी नायक हांणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचे सयत सोमारा सांजे लाटंबारसे पंचायतीक भेट दिली। ह्या वेळार सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले। लोकांनी मंत्र्या सामकार समस्या मांडल्यो। आदले सरपंच श्याम हरमळकर हांणी तिळारी कालव्याच्या कमांड वाठारांतल्या बेकायदो घराचो मुद्दो उपस्थित केलो। लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक यत्न करतले अशें उतर मंत्री रवी नायकान दिलें।
घरां मोडपाच्या विशयावयल्यान मुरगांव नगरपालिका चाळवल्या, जाल्यार नौदल नगरपालिकेक सेवा कर भरिनात असो आरोप नगरपालिकेन नौदळाचेर केला। उच्च न्यायालयाच्या आदेशावयल्यान नौदळान नगरपालिकेक 33.3% सेवा कर भरपाचो आसता, पूण नौदळ कर भरिनात अशें नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी सांगले। ह्या विशयावयल्यान नगरपालिका आनी नौदळाची बसका जाली। उपरांत बेगोबेग म्हयन्या भितर कर भरपाचो आदेश नगरपालिकेन नौदळाक दिलो। आलवारा जमनीचो मालकी हक्क सत्तरीकारांक मेळोवन दिवपा खातीर मंगळारा आर्जीन वाळपय वाठारांत मशाल रॅली काडली। घोशणा दीत वाळपयच्या शहीद स्तंभा कडल्यान हे रॅलीक सुरवात जाली। फाटली कितलीशींच वर्सां जाली सत्तरीकार जमनीक लागून गुलामगिरीन जीण जगता, देखून सत्तरीच्या गांवागांवांत वेचून आलवारा जमनीचो विशय सुटावो करतले अशें आश्वासन आर्जीचो सुप्रिमो मनोज परब हांणी दिलें। गोयच्या भाजप सरकाराक आमची जीवनदायिनी म्हादय परस कर्नाटकांतले 28 MP चड महत्वाचे, देखून आयज मेरेन म्हादय वांटोवपा खातीर सरकारान कठोर पावलां उबारिल्लीं ना असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान केला। फोंडचे भाट वळवय वाठारांत गणेश विसर्जन थळाकडेन वचपी रस्त्याची सामकी बाबत अतिकाय जाल्या। फाटली 15 वर्सां जाली ह्या रस्त्या कडेन प्रशासनान दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिश्टी पडटा। गणपती विसर्जन करपाक व्हरतना थळाव्या लोकांक भरपूर अडचणी येतात, तेन्ना पावसा पयलीं रस्त्याची दुरुस्ती करची म्हणून मागणी थळाव्यांनी केल्या। दक्षिण गोय पुलीस अधीक्षक म्हणून सुनीता सावंत हांची नेमणूक केल्या। तांच्याकडे कायदो आनी दक्षता तशेंच अर्थीक गुन्यांव खात्याचो अतिरिक्त ताबो दिला। मजगती IPS राहुल गुप्ता हांची गुन्यांव फाट्याचे अधीक्षक म्हणून नेमणूक जाल्या।